बागयोंत आंकवार मारिया रोजारीची सायबीण. भाव भयणीनो, ही परब जी आयज आमी मनयता आनी हो आख्खो म्हयनो ओतुंबराचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो म्हणला. कित्याक गाय 1571 वर्सा 1571 वर्साक एक मोठें झूज जालें आनी ह्या झुजान एके भाशेन क्रिस्ती धर्माचेर आड हें झूज जालें. आनी जी मोहमेडन आर्मी येताली भिरांकूळ आनी ती आख्ख्या लोकांक मारून उडयतली, शार काबार करतली, ही भिरांत आसली. आनी तेन्ना पाप साहेब पियू पांचवो आख्खे पोरजेक एके भाशेन उलो मारता, तेरसाच्या मागण्यांत एक जायात. वी आर गोईंग टू फायट दीस विथ रोजरी. आनी तेरसाच्या मागणे एक हात्यार करून सगलो लोक मागणें करपाक लागलो. आनी लेपांतो म्हणटा थंयसर हें झूज बरें नेटान पेटलें. थंय ही क्रिस्ती आर्मी जी आसली, आर्मी ऑफ द होली लीग अशें ताका म्हणटात, हे आर्मीन त्या ऑटोमन नेवी म्हणटा तेंचेर जैत मेळयलें. आनी जी भिरांत आसलेली हें सगळें शार काबार जावपाची आनीक एके भाशेन क्रिस्ती धर्माचेरूच एक भिरांत कशी आयिल्ली, कांपेरो आयिल्लो तो पयस जालो. आनी हें जैत सायबीण मांयक लागून व तेरसाच्या मागण्याक लागून मेळ्ळें अशें म्हणून तांचे मदें हो समज जालो. आनी तेन्ना तावन बागयोंत पाप साहेब पियू पांचवो हाणें ही परब सुरू केली. आनी ती सुरू जाता आसतना आवर लेडी ऑफ विक्ट्री, जैताची सायबीण अशें म्हणून सुरू जाल्ली. त्या उपरांत आनीक 2 वर्सांनी 1573 वर्सा पाप साहेब ग्रेगरी हाणें फिस्ट ऑफ होली रोजरी अशें म्हणून ताका नांव दिलें. फकत नांव बदल्लें, फेस्त तशेंच उरलें. आनी मागीर जुआंव 23वो पोप जॉन 23rd आतां जें नांव आसा म्हणल्यार फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी, बागयोंत आंकवार मारिया रोजारीची सायबीण, ही परब फकत नांव बदल्लें. एके भाशेन उगडास करपाक हें जैत सायबीण मांयक विनंती करून तेरसाच्या मागण्यांतल्यान सगळ्या भावार्थ्यांनी मेळयिल्लें जैत, न्हयच फकत आर्मी ऑफ द होली लीग तांच्यांनी घडये आपणाच्या बोडान तें जैत मेळोवंक जायनासलें, पूण सगळ्या लोकांनी, सगळ्या क्रिस्ती लोकांनी सायबीण मांयक बराबर घेवन हें जैत मेळयलें हें मानो. भाव भयणीनो, आयज आमकां झूज चालू आसा गाय, आयज आमकां जैताची गरज आसा गाय. जरी तर आमकां दिसता आमकां जैताची गरज आसा आनी आमचें झूज चालू आसा, दिसाच्या दिसाक आमचें झूज वायटाचेर चालू आसा. जायते पावटी हें झूज आमच्या जण एकल्याच्या खासगी जिवितांतलें जायतें वायट येता आनी ताचेर आमी झूज मांडूंक जाय. देंवचार आमकां नाडीत आसता आनी झूज मांडूंक जाय, आमकां जैत मेळोवंक जाय. तेरसाच्या मागण्यांत वच. जायते पावटी आमचे कुटुंब हल्लोले आसात, आमच्या कुटुंबाचेर वायट आयलां, भुरग्यांचेर वायट आयलां, आमच्या तरणाट्यांचेर वायट आयलां, काजारी जिविताचेर आयज वायट आयलां, अविस्वाशीपण वाडलां, गोराबे फुटूंक लागलेले आसात. गोराब्यान एकाच गोराब्यान एकामेकाचेर राग धरून झगडीं करून आसात. जैताची गरज आसा कुटुंबाक. तेरसाच्या मागण्यांत वच. आयज आमचे गांव पिड्ड्यार जावपाक लागलेले आसात. आयज जे आमचे भोंवतणी दादागिरीचें आनी गुंडाराजाचें हें जें राज चल्लेलें आसा, एके वाटेन भिरांत घातलेली दिसती पडटा. जायतो लोक कश्टवता, गरीब आसात ते आनीक चड कश्टवतात. जैत जाय, तेरसाच्या मागण्यांत वच. आयज आमचें पर्यावरण काबार जायत आसा. आयज ही सृश्टी रडत आसा, सृश्टीचें रडणें आमच्या मुखार येता, दुर्बळांचें रडणें आमच्या मुखार येता. आमी हारता कशें दिसता, संवसार काबार जाता, हें पतून पतून आयकूंक येता, आनीक उरोंक ना, जालें काबार अशें म्हणटा. तेन्ना आयज ह्या पर्यावरणाक सांबाळपाचें झूज चालू आसा. जैताची गरज आसा. तेरसाच्या मागण्यांत वच.
आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन शीस व आपोस्ल भोव करून तांची नांवां आमी आयकल्या. उंचल्या कुडान आंकवार मारे बराबर हे मागणें करताले पवित्र आत्म्याचें येणें जावचे पयलीं, आनी त्या उपरांत पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मेळटलें. आंकवार मारे बराबर हे मागणें करून केरीत भाशेन आंकवार मारियांक सगल्यांक बाराबर दवरता. जेन्ना जेजू मेलो आनी जेजू पुनर्जीवन जालो आनी आतां तांचे बराबर ना कोणूच, भिरांत आसा. जेजू ना, जेजू गेलो अशें म्हणून समजतात तेन्ना आंकवार मारिया सगल्यांक सांबाळून दवरता बाराबर. आनी ह्या पासत तेर्साचें मागणें भाव भयणीनो आमकां एकठांय सांबाळटा. ह्या दिसांनी आमी सायबिणीची भेट करता, एकामेकागेर वेता तेर्स करता सगलीं बाराबर मेळून. दिसाच्या दिसाक सायबिणीची भेट आतां घोराब्यांनी जाता तेन्ना आमी हें मागणें करीत आसा. एकवटाची खुणां आनी एकवटाचें हातयार आमकां खंयच्या मनान आनी कशे भाशेन आमी ती करता हें एकदम गरजेचें. आमचो हेतू कितें? एकामेकागेर सायबिणीक वचपाक, बाराबर मागणें करपाक. हें हेतू जरी तर आमचें सारकें ना जाल्यार जो फोड आमकां जाय, जें जैत आमकां जाय तें पयसूच उरतलें, तें मेळचें ना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता आज गाब्रियल देवान धाडलो आंकवार मारेसरी तिका ही खबर दिवपाक. 6व्या म्हयन्यान अशें म्हणून सुरवात जाल्या आनी त्याच आज बडव्यान आंकवार मारेक सांगलें जें कितें घडचें नासलें, म्हणजे तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर आसा आनी ती गर्भ कशीच सांबाळूंक तिच्यान जायना. असल्या वेळार देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. हीं उतरां आमच्या काळजांत, आमच्या मनान रिगूं. आनी तींच उतरां घेवन ती जी कांयच जायना आसतलें तें देवाच्यान जाता तें करून दाखोवन आतां 6 म्हयने जाले, ती 6व्या म्हयन्याची आसा. आनी हीं उतरां जीं तिका मेळूंक आज गाब्रियलान म्हणली, नोमान कुरपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. आमी तेर्साचें मागणें करता, नोमान मरे म्हणटा तें हेंच मागणें. आनी ताचो दुसरो भाग एलिझाबेथीक नोमान करूंक गेली तेन्ना एलिझाबेथीन तिका म्हणली ती उस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें खुशीचें फळ. भाव भयणीनो, हे पवित्र पुस्तकांतलीं आनी आज बडव्याची आनी सांत एलिझाबेथाच्या तोंडांतलीं उतरां आमी तेर्साच्या मागण्यांत वापरता. म्हणटच तेर्साचें मागणें एक बेश्टें तयार केल्लें मागणें न्हू. पूण आयज जरी तर आमकां जैताची गरज आसा जाल्यार हें तेर्साचें मागणें सायबीण मांय बराबर आमी करपाक जाय. आयज बो करून जेन्ना आमी कालच्या दिसाक म्हणजे आयतारा दिसाक इकॉलॉजी संडे मनयला आनी आमच्या पर्यावरणा पासत आमी मागलां आनी हें पृथ्वीचें रोडणें आनी दुर्बळाचें रोडणें तें जरी तर आमी सारकें करतले जाग्यार घालतले जाल्यार इकॉलॉजिकल कन्वर्शन आमचें जावपाक जाय. आनी ही आख्खी इकॉलॉजी इंटेग्रल इकॉलॉजी म्हणल्यार एकामेका भितर गुंतून आसलेली, एकामेका लागीं संबंद आसलेली इकॉलॉजी हें आमकां पाप साहेब फ्रांसिसान लावदातो सी ह्या दाखल्यान उगडास केला. आनी हेंच मनान दवरून आयज आमकां जैताची गरज आसा. ह्या आयताराक आमचे दियोसिजीन हें तेर्साचें मागणें तयार केलां. पर्यावरणीक तेर्साचें मागणें, द इकॉलॉजिकल रोजरी, आमचें डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आसा तांणी तें तयार केलां. कोंकणी भाशेन तशेंच इंग्लीश भाशेन. तेर्स मुदार करूंक ना, तेर्स बदलना. सायबीण मांयच्या मानाकूच तेर्स आनी सायबीण मांय बराबरूच हें मागणें. पूण हें मागणें ह्या झुजाक आयज आमकां झुजपाचें आसा. आमची इकॉलॉजी, आमचें पर्यावरण, आमची सृश्टी सांबाळपाक. देखून सगळे मिस्तेर चारूय भाशेचे ते मिस्तेर पर्यावरणाक कशे भाशेन लागता तो नियाळ ह्या तेर्सान आसा. आमचे बापा सोत मानता तशेंच भाग्यवंती मरी जे आमी मागणें करता तेका नवो आकार दिला. आनी हो नवो आकार दिता आसतना तेर्स बदलूंक ना, पूण आमचे सृश्टीचे जे गूण आसात तांचेर नदर मारून तांचेर नियाळ करून हे बदल केल्ले आसात. आनी बिस्प साहेबान ही मान्यताय दिल्ली आसा. हो तेर्स सगल्यांनी आपल्या घोराब्यांनी करूंक, सगल्यांनी आपल्या समुदायांनी करूंक, सगल्यांनी हो तेर्स करपाक. तर हे चारूय भाशेचे मिस्तेर चलता तेन्ना चारूय भाशेचे एक मिस्तेराक भाग्यवंती मरी आसा ती दुसरी म्हणटा तेन्ना
जें कितें आमचें मागणें आमची विनंती ह्या पर्यावरणा पासत आसा ती एक मिस्तेरान बदलता. नोमान मरी तीच उत्ता. आमचे बापा इल्लीशी बदललेली आसा. स्वत मानता तातूंत आनीक इल्लीशी स्वता पर्यावरणीक स्वता आसात तीं घातलेलीं आसात. तर हो तीर्स करपाक जाय म्हण न्हू, एक न्यू फॅशन न्हू, पूण आयज आमकां जैताची गरज आसा. जे भाशेन ही परब सुरू जाल्ली जैताची परब, सायबीण माय आमकां जैत दिता तिचे बराबर आमी हें मागणें करता तेन्ना हें मनान दवरून हें तेर्साचें मागणें केल्लें आसा. तर भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या आमच्या झुजान फुडें सरुया. आमकां हेंय बीन आयकूंक आयलां आयतारा दिसाक आमकां जो आत्मो दिल्लो आसा तो भिजुडायेचो आत्मो न्हू. कित्याक झुजाक जरी तर वेतलो जाल्यार भिजूड आसात ते उपकारना. काळजीदार आसात ते जाय, ब्रेव आसात ते जाय, भियेनासतना मुखार सरतात ते जाय. तर ह्या तेर्सान आमकां जैत मेळटलेंच. तें मागीर जैत जावं पर्यावरणाचें जैत, वा आमच्या गांवचें जैत, वा आमच्या कुटुंबांक जी जैताची गरज आसा, वा आमच्या खासगी जिवितान आयजून पासून आमी हें झूज मांडीत आसा. कितें बरें कितें वायट जायते पावटी वेंचून काडूंक त्रास जातात. जायते पावटी जेन्ना ताळणी येता ती ताळणी पयस करूंक त्रास जाता. जाल्यार तेर्साच्या मागण्यान आंकवार मारया बराबर भाव भयणीनो आमी फुडें सरुया. आनी हें जैत आमकां आमचे सृश्टीक, आमच्या गांवांक, आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या खासगी जिविताक मेळोवन घेवया.